एंटीसिपेटरी बेल एप्लिकेशन जे फायल केल्ले सुभाष वेलिंगकरान ते आज हियरिंगाक आयिल्ले तेन्ना क्रूज सिल्वा जे इनिशियल कंप्लेनंट आशिल्ले ह्या मॅटरान तांच्या कंप्लेंटाच्या बेसिसाचेर जे ऑफेन्स रजिस्टर जाले त्या बेसिसाचेर आमी इंटरव्हेन्शन एप्लिकेशन फायल केल्ले टू ओपोज द बेल एप्लिकेशन फायल्ड बाय वेलिंगकर. देर वर 3 more applications which were also heard. आज जी 3 आशिल्ली ती तिनी हियरिंग जाल्या उपरांत आज कोर्टान 5 ऑर्डरीक दवरल्या मॅटर वेदर टू ग्रांट बेल ऑर नॉट. तांणी आज आर्ग्युमेंट करता आसतना सांगले की आपूण जो स्टेटमेंट केलो तो आपूण केल्लो पूण इट वॉज ओनली अ सजेशन टू इन्क्वायर इन टू वाय 400 crores should be spent on it. बट आमी कोर्टाक दाखोवन दिला की कशे तरेन तो स्टेटमेंट डेरोगेटरी आशिल्लो आनी इट वॉज नॉट जस्ट अ सजेस्टीव स्टेटमेंट पण इट वॉज समथींग टू डेलिबरेटली इन्साइट वायलन्स. हे गजाली आमी दाखोवन दिला. कायदो ज्या तरेन आसा त्या तरेन पळयत जाल्यार 7 वर्सां सकयल जे ऑफेन्स आसता पनिशेबल ऑफेन्स आसता ह्या केसीन 3 वर्सां आसा थंय नॉर्मली बेल इज अ रूल. बट इन दीस केस वी हॅव सेड दॅट बेल शूड नॉट बी ग्रांटेड बिकॉज ऑफ द फॅक्ट दॅट की हो जो ज्या तरेन कम्युनल वायलन्स इन्साइट केलो गेलो आनी ज्या तरेन गोंयभर ताणें आज कम्युनली टेन्शन क्रिएट केलें ते पळयत जाल्यार ह्या मनशान जे डेलिबरेटली 3-3दा सिमिलर स्टेटमेंट केला तांकां अरेस्ट करचो अदरवायज इट विल नॉट बी अ डिटरंट फॉर हिम. हे आमचे आर्ग्युमेंट आशिल्ले. कोर्टान आयकून घेतल्या कोर्टान ऑर्डरीक दवरल्या आज 5 आज ऑर्डर जाता.